जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप। सर्वेस्पराचे उतर अमितायच्या पुता जोनासाच्या कानार अशें सादलें, उठ आनी निनेवे त्या व्हडल्या शारांत वच आनी ताचें खोटेपण मोजेशी पावलां म्हूण तांकां साद घालून सांग। सर्वेस्परा मुखायलो पयस सोरूंक जोनासान तार्शिसाक पळोवन वचूंक चिंतलें। तो जोपाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्शिसाक वचपाचें एक दारून मेळ्ळें। सर्वेस्परा मुखायलो पयस सोरून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून ताचे बाराबोर तार्शिसाक वचूंक तो तारवार चडलो। पूण सर्वेस्परान दर्यांत खोर वारो सुटोसो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारू फुट्टाशें दिसलें। तारवटी भियेले आनी जण एकल्यान आपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो भार उणो करूंक ताणीं आपलो माल दर्यांत उडयलो। जोनास सकला तारवाच्या तळांत गेल्लो आनी थंय आड पडून न्हिदेन बोरमेतालो। ताचेशी येवन कोपितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार। घडये तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचयत। तेन्ना ताणीं एकामेकाक म्हणलें, हें वायट आमचेर उपरासूंक गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोडती घालुया। म्हणटूच ताणीं सोडती घाल्यो आनी सोर्त जोनासाक पडली। तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, तुजो धंदो कितें? खंय तावन आयलाय तूं? तुजो गांव खंय आनी तूं खंयच्या लोकांतलो? हें सगळें आमकां सांग। ताणें जबाब दिलो, हांव एक हिब्रू। दर्या आनी प्रितूम रचल्यात त्या सर्वेस्पराक सोर्गीच्या देवाक हांव बुजतां। हें आयकून तारवटी भिरांतीन कांपले आनी ताणीं म्हणलें, तर तुवें कितें केलें? तो सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटून सोडटालो म्हूण तांकां कळ्ळें, कित्याक ताणेंच तांकां अशें सांगलोलें। तेन्ना ताणें म्हणलें, दर्या आमकां थंड जावंक आमी तुका कितें करचें? कारण दर्या अदीक आनी अदीक उचांबळ जातालो। ताणें जबाब दिलो, म्हाका धरात आनी दर्यांत उडयात आनी तेन्ना दर्या तुमकां थंड जातलो, कित्याक म्हजे गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें मोड उपरासलां अशें म्हाका दिसता। तोडीक पावंक तांडेलांनी बार घेवन ताणलें, पूण सगळें निर्फळ, कित्याक दर्या तांकां अदीकूच उचांबळ जातालो। तेन्ना ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाचो प्राण काडून आनी मरूंक निर्मू नाका। ह्या अपराधी रोगताचे गुन्यांवकार आमकां करूं नाका, कित्याक तुका बरें दिसलां तशें तुवें केल्याय। आनी जोनासाक धरून ताणें दर्यांत उडयलो आनी दर्या नव्यान थंड जालो। हें पळोवन ते सर्वेस्पराक भियेले आनी ताका एक योद्न भेटयलोलो आनी आंगवण्यो केल्यो। जोनासाक गिळूंक सर्वेस्परान एक बोव व्हड मासली तयार केली आनी जोनास 3 दीस आनी 3 राती त्या मासळेच्या पोटांत उरलो। सर्वेस्पर मासळे कडेन उलयलो आनी मासळेन जोनासाक पोटांतलो वेळेर ओंकलो। देवाचें उतर हें। देवाचे व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय। म्हज्या दळडीरपणांत तावन हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो। ताणें म्हाका जाप दिली। नरकाच्या पोटांत हांव आसलो, थंय तावन हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय। सबाब, म्हजो जीव सर्वेस्परा
तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. तुवेंच म्हाका खोंडांत दर्याच्या पोटांत शेवटिलोय. म्हजे भोंवतणी उदकाचो लोट. तुजी ओसाद, तुजी लारां म्हजे वयर वेतेली तशी वेतेली. सोबाब, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटालो, तुज्या दोळ्या मुखावेलो तुवें म्हाका काडून उडयलोय. कसो आतां हांव नव्यान तुज्या पवित्र मंदिराचेर दोळे घालून रावतलो. सोबाब, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. भितरले भितर जेन्ना म्हजो जीव विरून वेतालो तेन्ना सर्वेस्पराचो म्हाका उगडास जालो. आनी तुजें मंदीर पवित्र मंदिरांत तुजेशी सोडून गेले म्हजें मागणें. सोबाब, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. Sorvesporak, 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 एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvesporak, 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 sorvesporak. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. तेन्ना जेजू कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धींत कितें बरयलेलें आसा तें तूं कशें वाचताय सांगशी? तांणी परतीपालून म्हणलें, सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या जिवाच्या बळान, सगळें तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाल केलो, कोणा एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुसलेमांत देंवन येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलें खाण घेवन ताका गाय पडोसर मार घालो. ताका अर्दो मेलोलो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक ताचे वाटेन देंवन येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तशेंच एक लेवी तेवशिलान पावून चल्लो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाचूर सामेरकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सुरशी पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एक एक खाणावळींत ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेंशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ
चुरचुरे दिसले, नियाळाक आदार. देवाचे उतर आमकां आयज मोजो पेलो कोण ह्या विचाराक जेजू बऱ्या सामारेकाराची वोपारांतल्यान सांगून दिता. एक वाचूर घायल जालेल्या मनशाक आदार दिवचे बदलेक एक याज्ञीक आनी लेवीत दुसरे वाटेन वतात. पूण एक सामारेकार ताका चुरचुरता आनी खाणावळींत व्हरोन परामर्श करता. जेजून आमकां नवी आज्ञा दिल्या, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. ह्या आधुनीक काळार रस्त्यार उपस्योग, जोखमी, किजिलां व झगडीं जातात तेन्ना आमकां चुरचुरे दिसनात. आदार दिवंक पाटी पूण मोबायलाचेर फोटो व्हिडिओ काडूंक फुडें सोदतात. आयज सुटकेचें पुस्तक सांगता ताका पळोवन फाटीं रावूं नाका, वचून ताका आदार दियात. पेल्याक आदार दिवंक सोयीक मेळटा तेन्ना ताचे चुरचुरे करून सेवा दिवपाची हात फुडें काडूंक आदार करपाची पावलां मारुया. कित्याक बऱ्यो करण्यो करून आमी जिवचे खातीर देवान आमकां रचल्यांत. तर आयज आमचो थाराव जावन दी पिडेंत, निराशी, कश्टांत आसलेल्यांचे चुरचुरे करून तांची सेवा करूंक वावरया.